प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 19वा विसवोर बोड 41 ते 44 पर्यंत. लूक चॅप्टर 19 वर्सेस 41 to 44. आनी आतां आमी पयले देवाचें उतर आयकया. आनी लागीं पावता शार नदरेक पडटोच ताचे वयर दुकां घडोवन ताणें म्हणलें, आयच्या दिसा तरी तुका शांतीक पावोवपाच्यो वाटो तुवें मात ओळखून घेतलेल्यो जाल्यार, पूण ना, तुज्या दोळ्यांक त्यो आतां लिपलेल्यो आसात. हय, तुजे दुस्मान तुजे भोंवती मातयेची दुर्गा उबारतले, तुका वेडो घालतले आनी सगळ्या वाटांनी तुका चिंगबतले. असले तुजे दीस येतले. ते तुका आनी तुज्या कोटां भितर आसलेल्या तुज्या भुरग्या बाळांक धोरणीर आपटितले आनी तुजे भितर फातरार फातोर उबो रावंक ते दिवचे नात. कित्याक देव तुमकां बेट दिवंक आयलो तो दीस तुवें वळखलो नाय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेन्ना आमी वाचता, जेजू जेरुसल्या पासत रोडटा. आमी ह्या 2 दिसांनी आयकलां की ताणें तो जेरिकोथान तो आपल्या गालिलिया गांवांतल्यान तो जेरिकोन येता, जेरिकोथान आता तो जेरुसल्याक पावता. आनी जें शिवर्तमान आमी वाचता ही जावन आसा जेजूचे निमाणे दीस तो खुर्सादब्याच्या आदी. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू जेरुसल्याक येता तो पळयता की लोकांन ताजेर कसलोच भावार्थ धरूंक ना. तो लोकांक पळयता जेरुसलेम म्हणजे जेन्ना जेरुसलेम पासत तो रोडटा, तो एका गांव पासत रोडना, तो त्या लोकां पासत रोडटा. आनी कितें म्हणटा तो? म्हणटा, आयच्या दिसा तरी तुका शांतीक पावोवच्यो वाटो तुवें मात ओळखूंक घेतल्यो जाल्यार, पूण ना, तुज्या दोळ्यांक त्यो आतां लिपलेल्यो आसात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयल्लो, जेन्ना तो बाळका भाशेन बेथलेम गांवांत जल्मलो, तेन्ना कोणूच ताका येवकार दिवपाक तयार नासलो. म्हणजे कोणाकूच ओळख नासली की जेजू ह्या संवसारान जल्मतलो म्हणून. ती जाणवली की मेसाया येवपाचो आसा, तो ह्या संवसारान येवचो आसा आनी लोक वाट पळयत आसताली. पूण जेन्ना जेजू बेथलेम गांवांत जल्मलो तेन्ना कोणाकूच कळोंक ना. फकत मोरयेक, जुजेक आनी ते जे गोवडी आसले ते तांकांच कळ्ळें. आनी दुसऱ्या कोणाकूच लोकांक कळोंक ना. आनी तेजे उपरांत 2 वर्सां जेजू जावन व्हडलो जाल्या उपरांत तेन्ना ते बादशाह थंयसर आयिल्ले, ते हांगा ते नेकेद पोवन ते येयल्ले. जेन्ना जेजू जल्मलो ते नेकेद पळयलें आनी ते गांवां कडसून ते जेन्ना जेरुसलेमच्या गांवांत येता, तांकां सुमार 2 वर्सां लागलीं. तेन्ना जेजू आतां 2 वर्सां जाल्लो तेन्ना जेन्ना जेरुसल्याक येता ते विचारतात, हो बाळको जेजूस हो जो जल्मला खंय आसा? आनी तो लोक थंयच नको. म्हणटच भाव भयणीनो, जेरुसल्याक जे लोक थंयसर कितले मागणे करतालो, कितले देवस्पण करतालो, कितले देव मंदिरांत वचोन सगळे करताले ते, पूण तांकां जेजूची ओळख नासली. ते जेजूक ओळखूंक विसरतात. म्हणजे तांकां ओळख ना. जेजू इतले मागणे, इतले शिकवण दिता, इतले मिलाग्री करता, इतल्यो अजापां करता, पूण ते जेजूक वळखनात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आतां हे निमाणे दीस उरल्या जेजूचे ह्या संवसारान खुर्सार वचपाचो आसा, तेन्ना जेरुसल्याक येता आनी म्हणटा, तुमचे दोळे म्हणटात पोन आसा, तुमकां आजून ओळख ना कोण तुमच्या बरोबर आसा. आनी भाव भयणीनो, तो आतां सांगता तांकां, तुमी म्हजी ओळख आसली जाल्यार जें घडपाचें आसा जेरुसल्याक तें जेन्ना घडटलें तुमी केन्नाच तुमचें निसणटोन जावचें ना. पूण कितें घडलें भाव भयणीनो? जेरुसल्याच्या लोकांनी जेजूक नाकारलो. जें ताणें सांगलेलें, जें ताणें शिकयल्लें, जें मिलाग्री आनी अजापां केलीं, ते कांयच तांच्या मनान काळजान धरूंक ना. जेजू जेन्ना मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी
बापान स्वर्गार गेलो तेन्ना सुमार 50-60 वर्सां जाल्या उपरांत लोक भायले आयले आनी झूज केलें जेरुजलेमचें, सगळें निसंटोन केलें जेरुजलेम गांवाचें. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी 2,000 वर्सां जालीं हें शिवर्तमान आयकता, आतां हाचो ओर कितें? आमी फकत हिस्टोर म्हणून हें आयकनात, पूण आमकां कितें फायदो? भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेजू परतून येवचो आसा. ताणें सांगलां की तो येवचो आसा म्हणून. आनी जेन्ना तो येतलो तो शांतीचो राजा कसो येवचो ना, कित्याक जेन्ना तो पयले पाट येयलो तो शांतीचो राजा कसो येयल्लो, पूण जेन्ना आतां दुसरे पाट येतलो तो आमकां झुट्टी दिवपाक येतलो. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या वेळार जेन्ना आमी ताची वाट पळोवन आसा, जेन्ना फकत आमी नातलांचे परबे पासत आमी तयारी करिना, पूण जेजू परतून येवपाचो, दुसरे फावटी येवपाचो आसा, ती तयारी करपाक आमी जेन्ना तयार जाता, तेन्ना भाव भयणीनो आमी खंय तयार जातलीं. देवान आमकां ताचें उतर दिलां. ह्या पवित्र पुस्तकाचेर ताचें उतर बरोवन दिलां, हें पवित्र आत्म्यान बरोवन दिलां. वय मनशांनी बरयलां, पूण तें पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्या उदेशी तें सगळें बरोवन दिलां आमकां. जेन्ना आमी तें उतर आमी आयकता, ताचेर नियाळ करता, तें उतर आमी पाळटा, आतां आमची तयारी बरी जाता. कित्याक आमी देवाचें उतर परतून परतून आयकून हें पाळून आमच्या दिसपट्या जिवितांत आतां आमच्या भितर भावार्थ वाडटा. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी भावार्था वरवीं आमचें जिवीत सारता, तेन्ना आमकां जें जेजून घडलां तें खुर्सार आमकां फावो जाता. गरज ना आमकां इतलें मागणें करपाक, जेजू म्हाका बरो कर, जेजू म्हाका बेसांव दी, हें कर तें कर, कित्याक जेजून जें आमकां करूंक जाय तें सगळें करून दवरलां. फकत आमकां भावार्थ जाय आनी आमकां आर्गां दिवन तें आमच्या जिवितांत आपणाक जाय. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू परतून येतलो तो फकत आमकां पळयतलो कोण भावार्थ दवरला ताच्या उतराचेर, कोणें ताच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्या. म्हणटच जेन्ना तो परतून येतलो आमचें निसंटन जावचें ना, कित्याक आमी ताचे बरोबर शासनाच्या शासनाक जीवन आमी वेतल्या. पूण जो लोक ताचेर भावार्थ दवरिना ह्या वेळार, ताच्या उतरा प्रमाणे चलना, आपणाचेंच चलता, आपणाचेंच करतात. आतां जो वेळ येयला, दीस येतात, दीस वेतात, सुमान येता, सुमान वेता, म्हयने येतात, म्हयने वेतात, वर्सां जावन आतां आमी म्हातारीं जालीं, पूण आमी कसलोच बदलाव करूंक ना आमच्या मनान, आमच्या काळजान. आमचें जें करता तें आमी धरून करता आयताराचो, वो कितें आमी एके पाटी दिसाच्या दिसा थोडें मागणें केलें, पूण खरें म्हणल्यार आमचें जिवीत त्या उतरा प्रमाणे चलना. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी भावार्थी, आमचें फकत देवस्पण आनी आमचें जें मागणें आनी आमचो जो भावार्थ फकत जेन्ना आमी इगोर्जेन आमी हें उतर आयकता तेन्नाच न्हय, आमचो भावार्थ जावंक जाय एक एकल्या तोणीर, एक एकल्या ओराक, आख्ख्या दिसा आमी भावार्थान आसूंक जाय. आनी जेन्ना आमी भावार्था प्रमाणे चलता, वय कोश्ट येतले, लोक आमचेर आड येतलो, पूण आमी जाणो की एक दीस जेन्ना जेजू येतलो तो आमकां इनाम दितलो. आमी खरेंच भावार्थी म्हणून आमचें जिवीत ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलुया आनी खरेंच हें उतर जें आमी आयकता त्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत सारून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवया, तांकांय तयार करया. कित्याक आमी जेन्ना तयार जाता आमकां गरज दुसऱ्यांकूय तयार करपाक आनी जेजू परतून येतलोच ताका आमंत्रण दिवपाक आमी खरेंच ताचे भावार्थी आनी ताचे पाटलावदार म्हणून आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर खेरीत भाशेन आमी नियाळ करुया. जेजू जेरुजालेमा पासत रडटालो जेन्ना तो मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो, पूण दुसरे फाटी येतकूच जेजू आमचे पासत रडचो ना. ताणें आमचे पासत जें करूंक जाय आसलें केलें खुर्सार, आनी आतां फकत आमी तेजे उतराचेर ताणें जें केलां आमचे पासत ताच्या रोगताचेर आमी भावार्थ धरून आमचें जिवीत सारपाची गरज. आयज भाव भयणीनो, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव सजमतां की ह्या उतराची सजमणी तुमकां मेवली म्हणून, आनी आमी खरेंच ह्या उतरा प्रमाणे चलतल्या म्हणून हो आमी थाराव घेवया आनी खरेंच जेजूचे पाटलादार म्हणून आमचें जिवीत सारुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.